जीवे रगत. लिखल्या क्लॅरेन्स कैकंबा. सादर करता जेसन डिसोजा कैकंबा. ऑगस्ट महिन्याचो 16वो दीस तो. 1946 वर्स. कलकत्ता शहर. लांब रातीच्या सुशेगा उपरांत हळवायेन जागे जावन येताले. सूर्यो राय मुडला कुशिंतावन उदेनवची लक्षणां दिसून येताली. फाटल्या 2-3 दिसांनी बरो पावस वतुल्ल्यान वाऱ्यार आनीकी थंडाई बरी मिसलोन गेल्ली. पांत्याचो दोवू दटायेन मांडून येतालो. काळी मोडां मळबाचे लंबायेन दाटून बरोवन येतालीं जाल्ल्यान आजी कांय परत दराळ पावस वतोंक आसा कोण ना म्हणल्या बरी दिसतालें. किदरपूर सांतेचो रस्तो सगळो लंबायेक रितोस आसलो. थंय हांगा थोड्या कडेन हात गाडयो उब्यो केल्ल्यो. पाडारी सुणी सदांचे बरी एकामेका दावडावन खेळून आसली. वाटेर मदें मदें गोरवां बसून राती केल्लो पालो तण परत साबून आसली. कलकत्ता शहरांत किदरपूर सांतेचो रस्तो एक प्रमुख व्यारसो जागो जावन आसलो. त्या रस्त्याचे लंबायेकच्या विविध तरांच्या अंगडी दुकानांनी मेळानातली वस्त ना म्हणून कलकत्ताचो लोक केन्नाय उलयतालो. किदरपूर सांतेच्या रस्त्यार बॉडीगार्ड मिलिटरी बांदप आसा. पोरण्या मातये रंगाच्या पात्रांनी बांदिल्ल्या बांदपा वयर एका लांब लोंकडाच्या सरोळाचेर युनियन जॅक ब्रिटीश असो बावटो वाऱ्यार उबो नासलो. फाटल्या एका वर्सांतावन तो बावटो बदलूंक कोणेय त्रास काडिनातल्या वरवीं तो चिके पिंजकर आनी पोरनो दिसतालो. गोऱ्या सोजेरांनी बावटो तितल्या लांब आउदे म्हणसर बदली नासतना रावंक कारांनी बरें बलिश्ट आसलें. भारत देशांतलो आपलो अधिकार सांडून खंयचे घडये फाटीं मायंगावाक वचूंक पडात तें त्या गोऱ्या सोजेरांक कळीत नातलें जाय. त्या दिसाक मोहम्मद अली जिन्नान मुस्लिम कार्यकारी दिवस म्हूण येदोळसूट थारावन जाल्लें. भारत देशाक स्वतंत्र 1-2 वर्सां भितर लाभतले म्हणली खबर वाऱ्यार उबो नासली. ते दोळवरेग हिंदू, सिख आनी हेर जातीच्या मनशा संगता मेळोवन स्वातंत्र्य लाभोंक उर्डोन कश्टाल्ले मुस्लिम भाव आतां आपणाक विंगड देश जाय म्हणलें पोंत बांदून आसले. त्या खातीर हिंदुवांक असहकार दिवंक जाय म्हणून जिन्नान उलो दिल्लो. बॉडीगार्ड मिलिटरी बांदपांतासचे गोरे सोजेर भारतीयांचो हो मनोभाव देखून हासताले. येदोळ आमकां दावडावंक उर्डोवचे भारती तांणी तांचेतल्याक उलोवचें आसलें. आतां एकामेका लागीं झगडटात. काय हांगासर अंतरीक झूज जावचो संभव आसा. पूण किदरपूर सांतेच्या रस्त्यार खालच्या दिसा वरेग या खंयच्याय ठरावाचो परिणाम जावंक नातले बरी दिसतालें. हिंदू मुस्लिम व्यापारी सांगाता मेळोवन व्यार करताले आनी समाधानेन घरा गेल्ले. कोणाय थंय एकामेकाक दुस्मानकायेन देखचें चिंताप येवंक नातलें. हे काणयेचो आराम जाता ऑगस्ट म्हयन्याचे 16 तारीखेचो सूर्यो उदेवन येताना. आनी ही काणी जावन आसा रफीक शेख म्हणल्या एका बंगाली मुस्लिमाची. किदरपूर सांतेच्या रस्त्याच्या पंतार एक पोरणी पडली आसा. ते पडलेच्या उजव्या गोल्यार 4 गल्ल्यो पटापट मेळटात. त्यो गल्ल्यो उतरून मुखार वेताना लंबायेक आसची एक साल मेळटा. हे सालींत कांय 25-30 घरां आसतात. हर एक घर मातयेचे वणोदीन बांदून पोरण्या तगडांनी धांपल्लें. हर एका घरा भोंवतणी ल्हान आंगण आनी जागो आसलो. एकल्याच्या जाग्यातावन दुसऱ्याच्या जाग्याक विंगड करूंक मोठवे दोरे बांदले. हे सालीक सर्वांनी राणी बाग म्हूण उलो करचें आसलें. राणी बागाच्या पंतार आसचें घर रफीक शेखाचें. रफीक शेखाचें मूळ चित्तगांग गांव. कलकत्तांतून चित्तगांग हजारो मैलां पयस आसलें तरी तो भोव ल्हान आसतनाच ताचो बापोय कलकत्ता आयिल्लो.
ताच्या बापायक अब्दुल्ला शेखाक चित्तगांग शहरा भायर हडलेंत 4-5 एकर जागो आनी बरें घर आसलें. पूण हर एका वर्सा येवसो पावसू आनी भिरांकूळ कस्ताच्या आवरा निमती केल्लें बेळें नाश जावन वतालें आनी त्या वरवीं बायले भुरग्यांक पोसूंक ताका त्रास जाताले. त्या एका वर्सा चित्तगांग आनी भोंवतणी गांवांनी आयिल्ले कठीण वस्याचे पिडेंत ताची बायल आनी रफीक सोडून हेर भुरगीं सर्व मरतना खंगाल जावन कलकत्ता शहराक धांवून आयिल्लो अब्दुल्ला शेख. कलकत्ता आयिल्ल्या अब्दुल शेखान राणी बागांत आसलेल्या खाली जाग्याक मोलाक घेवन तातूंत तंबू घालून रावल्लो. थंयच ताणें उपरांत घर बांदलें. चित्तगांग आसतना कोर्सो कृशेचो वावर सांडून व्यार करूंक सुरू केल्लो. हावरा सांकोवा लागीं हुगली न्हंय मुखांतर बंगाली मोगरांनी हाडची मासली घेवन किदरपूर वाठारांत विकतालो. तशें रफीक शेख कलकत्तांत वोट जाल्लो. किदरपूरचे पडलेंत कुरान वाचचें शिकप ताणें केल्लें. इंग्लीश शिकोवची इस्कोलांत तेणें आसली तरी पयशे करसून इस्कोल शिकोवंक थांक नातल्या अब्दुल शेखान पुताक इस्कालाक धाडुल्लो ना. अब्दुल शेख मरण पावल्या उपरांत रफीक शेखान बापायचो व्यार मुखारसून व्हेलो. मासलेच्या व्यारा सांगाता मासाचो व्यारय ताणें सुरू केलो. शुक्राराचे पेस्ता परबेच्या दिसांनी 1-2 बोकऱ्यां सांगाता एक गायकी तो मारतालो. मासलेचो व्यार बरो जातालो जाल्ल्यान किदरपूर सांतेच्या रस्त्यार 2 अंगडी ताणें मोलाक घेतल्यो. एक अंगड मासली आनी बोकऱ्या मांस विकूंक मात्र जाल्यार दुसरी अंगड कुंकडा मांस आनी बिफाचें मांस विकूंक. रफीक शेखाचें घर आनी जागो कांय व्हड नातलो. तगडाच्या घरा मुखार आसलेल्या जाग्याचेर उजवे कुशीन चिक्के व्हड कुंकडाचो गुडासा केल्लो. ताचे देगेन बोकड्यांक बांदचें ल्हान गुडसूल आसलें आनी एके कुशीन 2 या 3 गोरवांक बांदूंक साध्य आसा तितलो ल्हान गोठो आसलो. त्या गोठ्याचे बगलेन गाय मारूंक ल्हान पागोर ताणें बांदलो. गाय मारतना रस्त्यार वेच्या हिंदवांनी पळोवंक नजो म्हणल्या उद्देशान बोकऱ्यांक कुंकडांक सडावत ताचे उक्त्या जाग्यार मारचें आसलें. अशें आसता किदरपुरांत सर ताका कसायगार शेख म्हणल्या आडनावानच उलो मारताले. तर नाटो आसतनाच रफीक शेख जमीला म्हणल्या बंगाली चेडवा लागीं काजार जाल्लो. जमीला ताका लागशिल्ल्यान सैरेंय पडटालें. रफीक शेखाचे आवयचो आजो आनी जमीलाची आवयची आजी भाऊ भयणी जावन आसली. तशें जमीला रफीक शेखाच्या आवयच्या कुटुंबांत रावन सैरें जाल्ल्या निमती काजाराक पडल्याच्या मुल्लान कांय अडखळ दाखयिल्ली ना. काजार जावन 16 वर्सांनी जमीला 10 जाणां भुरग्यांक बाळंत जाल्लें. मालगडे तेग चेरके. उरिल्ल्या 7 जाणां पैकी 4 चेडवां तेग चेरके. आतां जमीला 11व्या भुरग्याक गुरुवार आसलें. 8वो म्हयनो अखेर जावन 9वो म्हयनो लागून येतालो. ऑगस्ट म्हयन्याची 16 तारीख. तो दीस रफीक शेखाच्या जिणेंत हर्षेचें बरीच उदेंवन आयिल्लो. मुस्लीम राजकारण्यांनी दिल्ल्या सार्वजनीक कार्यकारी दिवसाचे विशयांत ताका कळीत नातलें. शुक्रारचो दीस तो जाल्ल्या निमती फांतें जावच्या पयलेंच तो उठलो. सडावत जावन रफीक शेख उठच्या पयलेंच जमीला उठतालें. नाणयेक वेताना जमीलान मीठ आनी इंगळो वांटून केल्ल्या दांतघसच्या पिठ्याचो कोंडो तयार दवरलो. त्या करण्यांत तो थोडो पिठो दाव्या हाताचे बालदेंत उदक घेवन घरा फाटीं गेलो. राणीबागाच्या फाटल्यान जडा मुली बरोवन गेल्ली. जडा मोल्या फाटल्यान ल्हान वाळ वाळटालो. सडावत जावन किदरपूरच्या लोकान जात भेद स्त्री दादलो म्हूण लेखी नासतना त्या वाळ्याचे बगलेन कुडींतले मेळ्ळें भायर घालचें आसलें. बायल मनशां जडा मोल्या मोदें गेल्यार
दादले उक्त्या जाग्यारच बसताले. थंयसर वेताना मात्र खंयसरी मेळ्या वयर पाय पडनाशें जागृतकाय करी जाय पडटाली. आपली नितळाय तिरसून मालगड्या चेरक्यांक उठयलें रफीक शेखान. अनवर, जाफर आनी कादीर त्या तेगांची नांवां. त्या तेगी चेरक्यांनी मांसाच्या अंगडीनी बसून ताका कुमक करची आसली. शुक्रार दिसा ताका हरशेच्या दिसावरनी चड व्यार. थोडे फावटी शुक्रार दीस अंगडीनी कितले मांस दवरल्यारी करसाताले. आपणाकडे आशिल्ल्या पैकी बरे पुडपुडीत 2 बकरे ताणें विंचले. तांकां मान जातस 2 बाटयांनी मांस भरलें. मांडे विंगड 2 नितळ केले. पोटांतली अनकिटी एका तोंदरांत घाली. थोड्या वेळा नंतर नितळ करचे खातीर. तितल्यार किदरपूरचे पडलेंत फजरसो भांग जालो. आज काम चिक्के सवकास जाल्ल्या बरी बगलें ताका. 2 दिसां पयलें विकास चॅटर्जीन गोड्डू गाय रफीक शेखाक विकल्ली. चॅटर्जी हिंदवांचो जाल्ल्यान गाय विकतना कोणेय पळोवंक नजो म्हणून रातीक विकरापाचो व्यार केल्लो ताणें. रफीक शेखाक खंयच्योय गोड्डू गाय मेळ्ळ्यो तर भारी खुशी. गोड्डू गायांनी हाडां उणी, मांस चड. जांगांनी पुडपुडीत मांस बरो नासता. मांस तरणे जाल्यार गिरायक वेग्गी येतात. चॅटर्जीचे गोड्डू गायक मारूंक तयाराई केली रफीक शेखान. तितल्यार अनवर आनी जाफर आपापली नितळाय तिरसून बापायचे कुमकेक मेळ्ळे. गायक मारचें काम तिरसून काबार जाताना जमीलान च्या आनी गोवांचे पोळे तयार केल्ले. सर च्या पिवन भायर येताना सूर्य बरोसो वयर आयिल्लो. तेदना रफीक शेखाची उरिल्लीं भुरगीं एक उठोवन भायर येवंक लागलीं. वसा पुता. आपल्या तेगा पुतांक उद्देशून रफीक शेख म्हणालो, मांस व्हरून अंगडी वसा. इन्शाअल्ला आज मांस दोहारचे मागण्या पयलेंच करसातेलें. अनवर, जाफर आनी कादीर मांसाच्यो बाटयो माथ्यार वावून किदरपूर सांतेच्या रस्त्या कुशीन गेले. ते गेल्या उपरांत रफीक शेखान मासलेच्यो बाटयो काडल्यो. आतां ताका हावरा सांख्या लागीं वचूंक आसलें. थंयच मासली घेवन पाटी किदरपूर सांतेक येवंक आसलें. हावरा सांख्या लागीं पावंक थोडो जायत तर मासली सारकी मेळनातली. रफीक शेखाच्या घराच्या बगलेन आसचीं घरां एक निखिल मोजमदाराचें आनी एक राकेश चक्रवर्तीचें. ते दोगी हिंदवांचे. रफीक शेखाचे ल्हानपणांतावन दोस्त. मोजमदार आनी चक्रवर्ती दोगी रांदवयेचो आनी जिन्साचो व्यार करताले. रफीक शेख हावरा सांख्या लागीं मासली हाडूंक येताना ते येताले रांदवय आनी जिन्साचो सामान हाडूंक. रफीक शेख मासलेच्यो बाटयो माथ्यार दवरून मोजमदार आनी चक्रवर्ती हांचे कुशीन पळय लागलो. आज ताका अजाप राखून आसलें. दोगांयच्या घराचीं बागलां दंपून आसलीं. रफीक शेखाच्या ल्हानपणांतावन केन्नाय ताणें अशें बागलां बंद आसचें देखलें ना. सूर्य उजवाडच्या उपरांत राणीबागांत कोणायच्याय घराचें बागील बंद आसनातलें. त्या शिवाय तितल्या वेळार हावरा वेचे खातीर तयार जावन मोजमदार आनी चक्रवर्ती ताच्या घरा मुखार उबे आसतले. रफीक शेखान मुजमदाराच्या घरा कुशीन बेटां काडलीं. तो येवचो देखून घरा भितरल्यान कोणेंगी जनेलाचें बागील बळान बंद केलें. मुजमदार, हावरा येना तूं? बगलाचेर हळवायेन टोके मारन तो म्हणालो. थोडो वेळ मौनपण. रफीक शेख उस्वास बांदून म्हणल्या बरी घरा भितर तावन येवचे जवाबेक राखून रावलो. तितल्यार अर्दें कुरें बागील उक्तें करून मुजमदारान भायर तिळून म्हळें,
रफी, हांव आज आवरा येना, तूं वच. ताच्या ताळ्यांत विचित्र कांपणी बरोवन आसली. मुजुमदार आपणातावन कितें तरी लिपयता म्हूण रफीक शेखाक कळीत जालें. कितें जालें मुजुमदार? तो परत तुमच्या ताळ्यान विचारूं लागलो. तूं म्हजे तावन कितें तरी लिपयताय. तूं म्हजें सांगता की त्या खातीर हावऱ्या सांग्या लागीं येनाय तें म्हाका सांगा जायच. मुजुमदारान लांब स्वास सेवलो. आपले मतींतलीं चिंतनां रफीक शेखाक सांगनासतना रावोंक ताका साध्य जालें ना. काल राती तावन तो हळवायन उलयलो. कलकत्तात हिंदुवांची आनी मुस्लिमांची लढाई सुरू जाल्या. हिंदू आनी मुस्लीम एकामेका मेळिल्ल्या कडेन कातरन पडटात खंय. हावरा तेणें ही लढाई विशेष म्हूण खबर. किदरपुरांत येदोळ कांय गालाटो ना, पूण रफीक शेखाच्या तळमाट्यार खतखतें थेल वतुल्ल्या बरी जालें. ताचो जीव एकच पटी कठीणायन मिरमिरोंक लागलो. पूण कितें जालें? तो कळवळोन विचारी लागलो. किदरपुरांत हिंदुवांचो आनी मुस्लिमांचो दंगो केदाळाय सुरू जावंचार आसा खंय. आमी हिंदू जावं मुस्लीम जावं खंयच्यान थंय मेतेर जायनासतना घरा भितर बसल्यार भोव बरें. रफीक शेखाचे तकलेर आकांत बसलो. अनवर, जाफर आनी कादीर मास घेवन किदरपूर सांतेक वचून कांय अर्दे 1 वर जायत. तांकां जाता तितल्या बेगीन पाटी हाडन आपणेय घरा भितर बसा जाय म्हूण चिंतलें रफीक शेखान. आपल्या माथ्या वयल्यो बाटयो पयस कान उडोवन एकेच उडकेन मुजुमदाराच्या आंगणाचो दोरो उडोवन किदरपुरा कुशीन धांवोंक लागलो रफीक शेख. तितल्यार परत पावस येवंक सुरू जाल्लो. धांवच्या रफीक शेखाक पावसाची पर्वा नातली. थोड्याच घडयांनी राणीबाग पशार जावन 4 गल्ल्यो उतरोवन किदरपूरच्या पडले समकार तो आयलो. मुजमदारान सांगल्लें सत जाल्लें. किदरपूर सांतेच्या रस्त्यार दंगो येवनी जाल्लो. 200-300 तरणाटे आनी म्हातारे किदरपूर सांतेच्या रस्त्यार आसल्या अंगडींची लूटमार करताले. थोड्या दुकानांक तांणी येदोळस उजो दिल्लो. रस्त्याचे लंबायेक कांय 25-30 मोडी पडोवन आसलीं. दंग्यावाल्यांनी वाटेर मेळिल्ल्या मुस्लिमांक कातरन बेंडून जिबीशी मारिल्ल्या बरी दिसतालें. तांचे कुडीच्या जिव्या गायांतल्यांनी वाळिल्लें रगत पावसाच्या उदकांत भरसोन किदरपूर सांतेच्या रस्त्यार वाळोन आसलें. तांचे मदें रफीक शेखाक आपले भुरगे खंयसर गेल्यात की म्हूण कळनातलें. रफीक शेखान मुखार वेचे खातीर पांय दवरला मात्र. तितल्यार फाटल्यान ताका कोणेंगी धरलो आनी फाटी ओडलें. आपणाक फाटी ओडिल्ल्या मनशाक पळोवन वळख धरचे प्रयत्न ताणें केलें तरी वळख धरूंक कश्ट जालें. तूं कोण? रफीक शेखान गागेवन विचारलें. हांव रहमतुल्ला खान. तो मनीस हांसोन म्हणालो. या पडलेसो मुल्ला. तुका वळख कळोंक ना मू? रफीक शेखान आपले पडलेच्या मुल्लाची वळख मेळोंक नातली. ताचें तोंड दुसरेंच दिसतालें. रहमतुल्ला खानान आपले लांब काड तासून काडिल्ले आनी केस मोटवे केल्ले. तूं खान? तुजी वळख म्हाका मेळ्ळी ना. रफीक शेख परत गागेलो. हां, ह्या फांत्यार उठल्या उपरांत पयलें काम हांवें हें केल्लें. केस कातरले आनी काड तासलें. हिंदू मुस्लिमांचो दंगो सुरू जाला म्हणून
काल रातींच खबर मेळिल्ली. येवचे इनवांचे पयले पडलेक येतले म्हूण 9 जाणां आसुल्लो आनी तें खरेंच जाल्लें. ते हांगा पयले आयिल्ले, पूण म्हजी वळख तांकां मेळोंक ना. तशें हांव वांचलों. पूण म्हजे भुरगे अनवर, जाफर आनी कादीर, तुज्या पुतांक तांणी खातरलां. रहमतुल्ला खान रफीक शेखाची उतरां अर्द्यार तुटोवन उलयलो. ते गायचे मांडे भेंडल्यात, जिबो वोण काडल्यात आनी पोटांतली अनकिटी भायर काण घाल्या. तुज्या पुतांक तुजे आंगडी मुखारच तांणी जीविशी मारल्यात. रफीक शेख खांपलो. ताच्या रगतांत उजो पेटल्लो. ताच्यो मुठी अर्ंद्याल्यो. हांव त्या खुनीगरांक सोडचो ना. तो बोबाटलो आनी मुखार जावंक उर्डालो. पूण रहमतुल्ला खानान ताका सोडलो ना. तूं खाली हातांनी थंय वचून कितें करतलोय रफीक? एकल्याक मारशी, दोगांक बडयशी, पूण ते 200-300 आसात. तूं तांचे मदें गेलोय तर तुकाय ते मारतले. गुरुवार तुजी बायल विधव जातलें. तुजी उरिल्लीं 7 भुरगीं अनाथ जातलीं. तूं मेल्या नंतर तांकां हे दंग्याकार जीविशी मारिनासतना रावचे नात. रफीक शेख रडलो. कठीण काळजाचो कसायगार रफीक शेख केन्नाय रडोंक नातलो जाय. पूण ह्या वेळार हुस्कारून रडलो. रफीक शेख, आतां तुवें ल्हान भुरग्यां बरी रडोवन कांय फायदो ना. रहमतुल्ला खान मुखारसून उलयलो. तुज्या कुटुंबाक वांचय जाय तर तुवें हांगा तावन पळून देवंक जाय. हें कलकत्ता शहर सोडून धांवा जाय, नातर तीवय वांची नात. पूण खंयसर आमी धांवचें? ढाका ह्या बंगाल राज्याचे दुसरे कुशीन. तो आमचो गांव. आमी थंयच वचूंक जाय. रहमतुल्ला खानाची उतरां आयकून आतां कलकत्ता शहरांतावन पळापळ घेतल्या शिवाय दुसरी वाट ना म्हूण चिंतून रफीक शेख फाटींगरा धांवून आयलो. जमीलाक जाल्ली गजाल तिलसितना तें हर्दें बुडोवन रडलें. आवयचें काळीज तें. तरणे चेरके भुरगे एकस्पोटी दंग्यागराच्या अमानुष कृत्याक बली जाले म्हणटाना तिचें काळीज खडलें. तिच्या दोळ्यांनी कळनासतना दुखां वाळूंक लागलीं. रफीक शेखान आपले बायलेक समजयलें. कलकत्तात 6 दीस रावल्यार कुटुंबाच्या हेरां सांद्यांकी आपाय आसा. देखून हें शहर सांडून धांवचे मांडावळेचो विवर दिलो. रहमतुल्ला खान तांचे सांगाता येतलो म्हणून तिलसिलें. पूण कशें? जमीला बरयल्लें गुरुवार. भुरगीं ल्हान ल्हान. तांकां 1 मैल तरी सोलोंक जावचें ना. बंदगांव गडी म्हणसर वचा जाय तर 60-70 मैलां आसात. 7 जाणां भुरग्यांक घेवन तितल्या पयस राती वेचें तरी कशें? जमीलाक दुसरी आलोचना आयली. मुजमदाराच्या घरांत थोडे दीस लिपोवन रावचें. मुजमदार रफीक शेखाचो ल्हानपणाचो सांगाती आनी तो विसारल्यार ना म्हणसो ना म्हूण जमीलाक बरोसो आसलो. जमीलाच्या उतरा प्रकार रफीक शेख धांवून वचून मुजमदाराच्या घराचें बागील बडय लागलो.
पूण मुजमदारान बागील उक्तें केलें ना. ताणें जनेल उक्तें करन कितें जाय गी म्हूण विचारलें. मुजमदार रफीक शेख पोराती लागलो. अनवर, जाफर आनी कादिराक तांणी कातरले. मुजे चेरके मेले. किदरपूर रस्त्यार मोड्यांची रास पडल्या. ते दंगेखोर केन्नाय म्हज्या घरा कुशीन येवंक आसात आनी मुजे बायले भुरग्यांक जिवीशी मारूंक आसात. आमी कलकत्ता सोडून धांवंक चिंतलें. पूण जमीला, गुरवार, भुरगीं ल्हान ल्हान आसात. त्या शिवाय हे पावशिले दीस. तितल्या भुरग्यांक घेवन हांवें राताराती वेचचें तरी कशें? देखून मुजमदार, 2 दिसांक तुज्या घरांत रावंक आमकां आसरो दी. मुजमदाराचें काळीज कडलें ना. रफीक शेखाच्या कुटुंबाक आपल्या घरांत आसरो दिवन आपल्या कुटुंबाचेर रानवार वोंड घेवंक तो तयार नातलो. तुवें कलकत्ता तावन पळापळ घेवची बरी रफीक, तो खडाखड उलयलो. तुमकां म्हज्या घरा आसरो दिवन म्हज्या कुटुंबाकी बली दिवंक हांव खुशी वरिना. तुमच्या जिन्नान तुमकां विंगड देश जाय जाय म्हूण मांडणी केल्या देखून तुमी तुमच्याच गांवाक वेचें मरे. मुजमदारान जनेल बंद केलें. ते राती कलकत्ता सांडून वेचे खातीर सर तयाराई केली रफीक शेखान. सांज वरेक येवन आसलो बिरबिरो पावस रात जाताना रावुल्लो. रात जून जावन येताना थोड्यो गरजेच्यो वस्तू पोटली बांदून भुरग्यांक घेवन जमीला संगता घरा तावन भायर पडलो रफीक शेख. घराचें बागील ताणें धांपलें ना. पळय लागीं रहमतुल्ला खानान मेळटा म्हूण सकाळींच तिलशिल्लें. रफीक शेखाच्या खांद्यार लांब पोतें आसलें. तातूंत गोरवांची शिमटी कातरचो व्हड कोयतो ताणें घाल्लो. वाटेर कांय गरज पडात म्हूण चिंतून. घरा तावन किदरपूर म्हणसर वेची वाट रिती आसली. काळोख भरोवन गेल्लो. किदरपूर सांतेच्या रस्त्यार मात्र दिवे जळटाले. उजवाड आसलो. रफीक शेखाचें काळीज धडधडतालें. जमीला कळनासतना रडतालें. भुरगीं मात्र कितें घडटा तें कळनासतना एके रितीचे कावजेणेन सोलून आसलीं. किदरपूर रस्त्याचेर ती पावल्यान मात्र. रस्त्याच्या पंतार तावन सुमार 100-150 लोक धांवून येवनसो तांकां दिसलो. रफीक शेख भियान कांपलो. ताणें हेवशीन थेवशीन पळयलें. एके कुशीन पडली आसली. दुसरे कुशीन बॉडीगार्ड मिलिटरी बांदप आसले. पडलेक वेच्या की आपणे बॉडीगार्ड बांदपा कुशीन वेचें बरें. थंयसर गोरे सोजेर आपणाक आनी आपल्या कुटुंबाक रक्षण दितले म्हूण चिंतलें रफीक शेखान. आनी भुरग्यांक आरावन तो त्या बांदपा कुशीन धांवंक लागलो. मुस्लीम कुटाम एके कुशीन धांवन येवचें आनी दुसरे कुशीन एक व्हड जोमो येवंसो देखून बॉडीगार्ड बांदपाचे बागलाचेर आसले 2 गोरे सोजेर भियेले. एकेच घडये भितर ते बागला भितर गेले आनी बागील विचार केले. रफीक शेख सलवाल्लो. बॉडीगार्ड मिलिटरी बांदपाचें बागील बडयलें तरी कोणेय कान हालयले नात. तितल्यार लोकांचो जोमो तांचे लागीं पावुल्लो. रफीक शेखाची भुरगीं भियान कळवळून रोडोंक लागलीं आनी बापायक आरावंक लागलीं. जमीला थरथरोवन गेल्लें.
ताणें आपल्या घोवाक आरायलें, नाका, तुम्ही मुखार येनाकात. रफीक शेखान आपले दोनी हात जोडले आनी पोरातून म्हळें, तुम्ही म्हज्या त्या चेरक्या भुरग्यांक येदोळ सुजी विशीं मारला. आमकां वसोंक सोडा. पूण तो जोमो कितेंच आयकोनचार नातल्लो. ते सर पिशा सुण्या बरी बोबाडटाले, किंकराडटाले. कसाय शेख व्हडा ताळ्यान ते म्हणाले, आमच्या गांवांत गोरवांक मारता आनी मांस विकता, मारया ताका, ताच्या कुटुंबाक नास करा. रफीक शेखान आपल्या पोत्यांतलो कोयतो काडलो. पूण व्यर्थ, हरयेक व्यर्थ. 100 जाणां लागीं तो एकलो झुजोंक सोंकलो ना. उरिल्लीं थोडीं क्षणां त्या जोम्यान रफीक शेखाक, ताचे गुरवार बायलेक आनी 7 जाणां भुरग्यांक खातरन जिविशी मारलें. 9 कुडी रगतांत बुडोवन धरणीचेर पडल्यो. पावस येतालो. जिवे रगत मात्र पावसाच्या उदकांत भरसून वाळोन वेताले. देव बरें करूं.